नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. शिरगांवच्या जात्रे वेळार धोंडांनी आनी हेर लोकांनी करची न्हय मस्तेपणां. जात्रे वेळार धोंड भाविकां सयत दर एकल्यान पाळची शिस्त. मुख्यमंत्र्याची खर शिटकावणी. गोंयांत गुंतवणूकदारांक डबल रिटर्नच्या हायस्ताकून सुमार 7.36 कोटी रुपयांचो केलो घोटाळो. पुलिसांनी मुखेल दुबाविते सयत 9 जाणांक केल्या अटक. उदकान भरिल्ल्या बालदेत पडून 10 म्हयन्याच्या सान भुरग्याक गुडी पारोड्याक आयले दुखेस्त मरण. केपें पुलिसांनी घडणूक थळार धाव घेत पंचनामो करत चालू केलो फुडलो तपास. काँग्रेसीन आता बायला आरक्षण विधेयकाकूय केला विरोध. काँग्रेस सुदारणांचे नाव आयकल्या बरोबर करपाक लागता विरोध. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलो सणसणीत आरोप. लयराई देवीचे जात्रेचे फाटभुंयेर शेनवारा राती शिरगांव सुरळीतपणान जाले मॉक ड्रील. पुलीस, उजो पावलपी दळाचे जवान, ब्लॅक कमांडो, होमगार्ड आनी हेर मेळून 1,500 परस चड कर्मचाऱ्यांनी लायली हजेरी. आनी हणजूण धरणांतल्या उदकाचो सांठो कमी जाल्ल्यान अंदू गिमाळ्यात 70 कारांचेर येवपाक शकता उदकाचे संकश्ट. हणजूण धरणांत फकत 29% उदकाचो सांठो आशिल्ल्याची मेळ्ळ्या म्हायती. आता पळयात खबरो विस्तारान. शिरगांवच्या जात्रे वेळार धोंडांनी वा लोकांनी मस्तेपणां करीत जाल्यार ताची हयगय करचे ना अशी स्पश्ट शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सुरक्षा यंत्रणेक दिल्या. जात्रे वेळार धोंड भाविकां सयत दर एकल्यान शिस्त पाळची अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. लयराई देवीच्या जात्रेच्या फाटभुंयेर शेनवारा राती उसरा शिरगांवा घडोवन हाडिल्ल्या मॉक ड्रिला पयलीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें शिरगांवा वचून सुरक्षा आनी हेर वेवस्थेचो आढावो घेतलो. ह्या वेळार आमदार प्रेमील शेट, उत्तर गोंयचे जिल्हाधिकारी अंकित यादव, उपजिल्हाधिकारी तशेंच पुलीस, उजो पालोवपी दळ, येरादारी पुलीस आनी वेगवेगळ्या सरकारी खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. मुख्यमंत्र्यान संबंधीत अधिकाऱ्यां कडल्यान सुरक्षा वेवस्थेविशीं माहिती जाणून घेतली. ताच्या पयलीं मुख्यमंत्र्यान लयराई देवीचे दर्शन घेतलें. पूर्ण जाल्ल्या इन्सिडंटाच्या उपरांत आमकां घेवपाचें चड प्रिकॉशन आमी ह्या वर्सा घेतल्या. आनी म्हाका दिसता आमची सगळ्यांची म्हणजे सगळ्यांची जबाबदारी आसा. आनी सगळ्यांची जबाबदारी आसल्या कारणान थंयसरूच तो एखादो लोकेशन सांडलो किंवा एखाद्या लोकेशनाचेर कितें इन्सिडंट जालो आमी फुडें वचून लोकांक मदत करपाचें काम आमी सगळ्यांनी करचें. मुळात तें पुलिशेचें काम, तें कलेक्टराचें काम, फायराचें काम ना, तें दोतोराचें काम घेवंक कितेंय जरी इन्सिडंट जालो दॅट इज आवर ड्युटी. लोकांचो खंयसरूच ऑटोमॅटिकली लोकांक कसल्याच पद्दतीचो इजा जावंक जायना हें आमी सगळे कडेन करचो पडटलो. एखादो पडलो, एखादो तो वरता आसत आनी कोण जर गोश्टी येता आसत जाल्यार ताका वचून भायर काडपाचें काम तितकेंच आमी करचें पडटलें. इन्क्लुडींग दोन म्हणजे तो स्पश्ट म्हणलें आसा. बरेचशे फावटी हातून आमी जेन्ना आसला मेळटा तें जाता की कांयच कळचें ना. तें स्पश्ट म्हणलें आसा तेणी लयराईच करूनच सांगता आमकां कोणाचेर थंयसर आमकां जिवाची पिडी काळजी घेवपाक जाय. ताज्या खातीर आमकां कोणाय तरी कुडीक अशा पद्दतीन गोश्टी करता सगळ्यो दिसलो आसत जाल्यार ताका गरजेच्यान पयलीं सायडीक काडप हें सगळ्यांचें आमचें पयलीं काम आसा. ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां प्रिकॉशन घेवपाचें ती घेतल्या आनी इन्क्लुडींग आमच्या जात्रेचो 1 दीस जो व्हरपाचो आसा पर्टिक्युलरली एक थोड्या वरां खातीर आतां तो जर 30-40 मिटर जरी आमकां बंद करचो पडटा आसत जाल्यार बंद करा. म्हणून पब्लिकाक आनी धोरणाकूय आव्हान करता की खंयतरी जात्रेच्या ह्या दिसा खंयसरूच कोणाची गोश्टी करची आनी जाता तितको जाता तितके ल्हान भुरग्यांक आनी जाणट्यांक ह्या जात्रेच्या क्रावडाक सायडीक दवरचें किंवा दर्शन घेवपाक जाय. आमी उरलेले स्पेशली रोडा ताका प्रायोरिटी आनी खंयतरी जाता ताका ऑफिसांतल्यान वचपाचें दर्शन घेवपाचें ताका प्रायोरिटी दिवची. सक्सेसफूल मॉक ड्रील सगळ्या स्टाफांनी पयला मुद्द्या जाग्यार दिवची. तेजे एक्झीट रोड आमी दाखयल्या ज्या त्या जाग्याचेर आनी ब्लॉक प्रत्येकान अपील करपा खातीर कंटिन्युअसली
टेलिग्राम आणि लाऊडस्पीकर बाकीचे सगळीकडे लाया सगळ्या अपील करता म्हणजे राज्याचे पालन करते लोकांनी आधी खबरदारी डिसिप्लिन सांभाळण्यासाठी ट्राय आमदारी कमिटी असली जाय फाटल्या 10-15 दीस प्रत्येक खबरदारी घेत आसा आनी लोकांच्या सरकाराची अपेक्षा आसा की दर्याच्या दर्शनाक येवंक जाय सगळ्या लोकांकडे मागता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत गुंतवणूकदारांक डबल रिटर्नचे हायेसाचे उत्तर दिवन सुमार 7.36 कोटी रुपयांचो घोटाळो उक्ताडार आयला. अर्थीक गुन्यांव खात्यान ह्या प्रकरणात मुखेल दुबाविता सयत 10 जाणांचेर केस नोंद केल्या. तशेंच शेकड्यांनी गुंतवणूकदारांक फटयल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. डबल रिटर्न उणो वेळ गोंयांतले जायते गुंतवणूकदार व्हड अर्थीक घोटाळ्याचे बळी पडल्यात. मुखेल दुबावीत लवीश चौधरी उर्फ नवाब अली हाणें वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय कंपनींचो संस्थापक आशिल्ल्याचे नाटक करून डबल रिटर्न दिवपाचे उतर दिले. तशेंच ताचे हेर 9 वांगड्यांनी प्रमोटर आनी प्रतिनिधी म्हूण काम करून गुंतवणूकदाराचो विस्वास मेळयलो. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी जाल्ल्या बसकेंतल्यान रोख आनी ऑनलायन व्हड प्रमाणात गुंतवणूक जाली. पूण काळ सोंपतकच लेगीत गुंतवणूकदारांक तांचे परतावो मेळूंक ना. प्राथमीक चौकशेंत हो निधी स्वताच्या फायद्या खातीर वापरिल्लो असो दुबाव आयला. भारतीय दंड संहिता, म्हायती तंत्रज्ञान कायदो आनी GPID कायद्या खाला हे प्रकरणात केस नोंद जाल्या. पुलीस चौकशी सुरू आसा आनी ह्या घोटाळ्याचो व्याप्ती आनीक वाडपाची शक्यताय आसा. सध्या आनीक कितल्या लोकांची फटवणूक जाल्या ताचो सोद चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एक खीण निष्काळजीपणा आणि आयुष्यभर दुःख अशी काळजाक पीळ घालपी घडणूक गुडी पारोडा वाठारात पळोवपाक मेळ्ळी. उदकान भरिल्ल्या बालदेत पडून 10 म्हयन्याच्या सान भुरग्याक दुखेस्त मरण आयलें. हे घडणुकेक लागून पुराय वाठारात दुःखाचे लार पातळ्ळा. पळयात. गुडी पारोड्या वाठारात सादे जीण जगपी कुटुंबाचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा. कर्नाटकांतल्यान कामाच्या सोदात आयिल्ले हे जोडपे आपल्या 2 ल्हान भुरग्यां वांगडा गुडी पारोडा वाठारात रावताले. खडी क्रशराचेर मजूर म्हूण काम करताले. शेनवारा सांजवेळार 5 वरांचेर सुमाराक आवय कांय खिणा खातीर शौचालयांत गेली आनी त्याच थोड्याच वेळान घात जालो. भायर दवरिल्ले 10 म्हयन्याचे भुरगे लागीं उदकान भरिल्ल्या बालदेत पडले. आवय भायर येता म्हणसर सगळें सोंपले. भियेल्ल्या आवयन रोखडेच भुरग्याक केपें प्राथमीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो. पूण दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे बरोबर केपें पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेत पंचनामो केलो आनी फुडली चौकशी सुरू आसा. मजगतीं एका खिणाक दुर्लक्ष जाल्ल्यान घडिल्ली ही घडणूक सगळ्या खातीर एक दुखेस्त शिटकावणी जावपाक लागल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सगळ्यात चड राष्ट्रहित काय पक्षाचे हित या प्रश्नाचेर राजकारण परत एक फावट गरम जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विरोधकांचेर खर टिका केल्या आनी बायलां आरक्षण विधेयकाच्या प्रश्नाचेर विरोधकांच्या भुमिकेचेर प्रश्नचिन्ह उबें केलां. ट्रिपल तलाक, कलम 370 आनी आतां बायलांचें आरक्षण काँग्रेसी सयत विरोधी पक्ष सुदारणाक आडायतात असो आरोप प्रधानमंत्र्यान केला. 2029 वर्साच्या वेंचणुकेंत बायलांचो व्हड प्रमाणात वांटो घेवपा खातीर हो कायदो गरजेचो आसा अशें तांणी सांगलें. मजगतीं काँग्रेस, TMC, DMK आनी समाजवादी पक्षाचेर टिका करून तांणी स्वार्थी राजकारणाक लागून देशांतल्या बायलांक हानी असो एक गंभीर आरोप केला. लयराई देवीच्या जात्रेचे फाटभुंयेर शेनवारा रातचे शिरगांव मॉक ड्रील जालें. ते खातीर पुलीस, उजो पावलपी दळाचे जवान, ब्लॅक कमांडो, होमगार्ड आनी हेर मेळून 1,500 परस चड कर्मचारी सांजेच शिरगांवा हजर जाल्ले. अंजुण धरणांतल्या उदकाचो सांठो कमी जाल्ल्यान अंदू गिमाळ्यात 70 कारांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटले अशी शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. मे म्हयन्याच्या मदल्या दिसांनी पावसाक सुरवात जाली ना जाल्यार 70 उदकाचो प्रस्न निर्माण जावंक शकता अशी म्हायती मेळ्ळ्या.
साळावले, तिळारी, हणजूण, चापोली, आमठाणे, पंचवाडी आणि गावणे ह्या 7 धरणांतल्यान गोंयच्या जनतेक उदकाची पुरवण करतात. हातूंतल्या हणजुणे धरण सोडले जाल्यार हेर सगळ्या धरणांत फुडल्या 2 ते 2.5 म्हयने पावतलो इतको उदकाचो सांठो आसा. राज्यांत सादारण जुनाच्या पयल्या सप्तकात मान्सूनाच्या पावसाक सुरवात जाता. हाका लागून ह्या 6 धरणांतल्यान ज्या म्हालात उदकाची पुरवण जाता थंयच्या लोकांक उदका खातीर तळमळचें पडपाना. पूण हणजूण धरणांत सध्या फकत 29% उदकाचो सांठो आसा. हाका लागून मे म्हयन्यांत 70तल्या लोकां फुडें उदकाचें संकश्ट येवपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. मजगतीं सध्या राज्यांत उश्ण वातावरण आसा. वाडट्या तापमानाक लागून धरणांतल्या उदकाच्या सांठ्याचेरूय परिणाम जायत आसा. 2 म्हयने तापमान अशेंच उरलें जाल्यार उदकाचें संकश्ट निर्माण जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. धरणांतल्या उदकाचो सांठो: साळावले 47%, तिळारी 45%, हणजूण 29%, चापोली 53%, आमठाणे 43%, पंचवाडी 40% आणि गावणे 51%. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयचे साध्वी सतीश सैल थारले फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड. हो 61वो फेमिना मिस इंडिया सुवाळो भुवनेश्वराक जाल्लो. महाराष्ट्राची राजनंदिनी पवार पयले उपजैतिवंत, श्री अद्वैता दुसरे उपजैतिवंत जाले. हे सर्तीत 30 स्पर्धकांनी वांटो घेतिल्लो. 7 भाशा उलोवपाक येवपी साध्वी आतां मिस वर्ल्ड सर्तीत भारताचे प्रतिनिधित्व करतले. सांगे 12 जाण भाटी वाठारात रानवटी जनावरांचो वावर वाडिल्ल्यान लोकांमदीं भयाचें वातावरण निर्माण जाला. रस्ते उपतना लेगीत गवेरेड्यांक लागून गांवच्या लोकांक धोको सोंसचो पडटा. ताचो परिणाम तांच्या दिसपट्ट्या वावराचेर जाता. नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर बेगोबेग उपाय करचे अशी मागणी थळाव्यांनी सेगीत रान खात्या कडेन केल्या. वाडत वचपी रानवटी जनावरांक आडावपा खातीर प्रशासन खंयची पावलां उबारतली हाचेर सगळ्यांचीच नदर आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा भितर आशिल्ले वाद आतां उक्ताडार येवपाक लागल्यात. आमदार विरेश बोरकार आनी पक्ष सुप्रीमो मनोज परबा मदीं आशिल्लीं केस्तांवां दिसून येतात. जुलियस आल्मेदा वयल्यान सुरू जाल्ल्या वादाक लागून आजी पक्षा अंतर्गत फूट पडटा काय कितें असो प्रस्न निर्माण जाला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात आमदार विरेश बोरकार आणि पक्षाचो अध्यक्ष मनोज परब हांचे मदीं फाटले कांय दीस जाले व्हडलो फूट पडिल्ल्याचे दिसून येता. आक्षेचो पंच वांगडी जुलियस आल्मेदा हाणें मनोज परबाचेर केल्ले टिपणे वयल्यान वादाची सुरवात जाली. जुलियस आल्मेदान मनोज परबाच्या स्वभावाचेर आनी पक्षात आशिल्ल्या ताच्या पदाचेर मनोज परबाच्या एका खासा मनशा कडेन प्रस्न उपरासले. ताचेर चौकशी म्हणून मनोज परबान पार्टीच्या पदाधिकाऱ्या सयत सांत आंद्रेच्या आरजीपी गटा कडेन बसका घेवपाचे थारायले. ह्या बसकेत पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आल्मेदाचेर फोग काडलो. पक्षाच्या आड काम करता म्हूण सांगून आल्मेदाक धारेर धरलो. ह्या मुद्द्याचेर भासाभास चलताना पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी 2022-23 जुलियस आल्मेदान पक्षाड उलयताना एका समाज वावुरप्याचो पोस्ट लायक केल्लो हाचे पुरावे लेगीत उक्ताडार हाडले. जाणा जावन मनोज परब जुलियसाचेर आरोप घालता आनी पोरणे पुरावे भायर काडटा अशें सांत आंद्रे गटाचें म्हणणें. देखून सांत आंद्रेचो गट ठामपणान जुलियस आल्मेदा बरोबर रावलो. पूण रोखडेच जुलियस आल्मेदाच्या नांवान शेनवारा 11 एप्रिलाक आरजीपीन आपल्या सोशल मिडियाच्या पेजीचेर पोस्ट घालून जुलियस आपल्या पार्टीचो वांगडी न्हू तशेंच ताचे संबंध पार्टी कडेन ना अशें घोशीत केले. ह्या पत्रात जुलियस आल्मेदा पक्ष फुडाऱ्या आड भायर उलयता तशेंच समाज माध्यमाचेर पक्षाच्या आड आशिल्ले लोकांचे पोस्ट लायक करता अशें रजावय दिले अशी माहिती गोमंतक टीव्हीक आरजीपीच्या एका कार्यकर्त्यान दिली. त्याच दिसा सांत आंद्रे गटांतले कांय वांगडी जुलियस आल्मेदा बरोबर ठामपणान उबे राविल्ल्याचे दिसून आयले. विरेश बोरकारान आपल्या सांत आंद्रेच्या गटा बरोबर बसका घेवन आपूण जुलियस आल्मेदा बरोबर आसा आनी सदांच आसतलो अशें आश्वासन दिले. मजगती मेळिल्ले म्हायते प्रमाण विरेश बोरकाराच्या सरकारी कर्मचाऱ्यां मदीं मनोज परबाक लागीं आशिल्ल्या दोगांक विरेशान कामावयल्यान काडून उडयले अशी माहिती विधानसभेतल्या सुत्रां कडल्यान गोमंतक टीव्हीक मेळ्ळा. एकंदरीत पळयत जाल्यार मनोज परब विरेशाचेर जळटा अशें फेसबूक पोस्ट घातिल्ले दिसून येता.
तसेच मनोज परबान शुक्रारा राती 2 वरांचेर जेलस अशा आपल्या फेसबुक पेजीचेर पोस्ट केल्ल्यान मनोज आनी विरेशा मदीं फूट पडिल्ल्याचे दिसून येता. मजगती हे विशीं गोमंतकान आमदार विरेशा कडेन आनी मनोज परबा कडेन संपर्क करपाचो यत्न केलो, मात तांच्यांनी फोन घेवंक ना. कांय दिसा आदीं मनोज परब तशेंच ताचे समर्थक प्रसार माध्यमां आड उलोवन उजो करताले, पूण आतां चित्र पळयलें जाल्यार तांचे मदीं उजो पेटला अशें दिसूंक लागला. ही आतां 2 खाप्या फुडाऱ्यां मदीं पेटिल्ल्या उज्याची कीट आनीक भगभगतली काय ना ते पळोवप म्हत्वाचें थारतलें. तशेंच ह्या पेटिल्ल्या उज्याचो परिणाम पार्टीचेर आनी येवपी वेंचणुकांचेर पडटलो काय हो प्रस्न म्हत्वाचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बायला आरक्षण विधेयकाक तेंको दिवंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीन परतून एक फावट बायलांच्या हक्का कडेन तडजोड केल्या असो आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खाशेली विनंती करून लेगीत काँग्रेसीन आपलो निर्णय बदलूंक ना. 1998 वर्सा काँग्रेसीन अशीच भूमिका घेतिल्ली. देखून लोकांच्या घराघरांनी वचून ह्या घडणुकेची म्हायती दितले. तशेंच बायलांक आरक्षण दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा अशें दामून सांगलें. मजगती ह्या विधेयकाक काँग्रेसीन आनी ईडी अलायन्सान विरोध केल्ल्यान लोकशाये खातीर हो दुर्दैवी दीस अशी खर टिका मुख्यमंत्र्यान केल्या. कर्मचाऱ्यां खातीर एक बरी खबर आसा. केंद्रीय मंत्रिमंडळान डीए म्हळ्यार डियरनेस भत्तो 2% वाड करपाक मान्यताय दिल्या. ही वाड 1 जानेवारी 2026 सावन प्रभावी जातली आनी डीए सध्याच्या 58% वयल्यान 60% मेरेन वाडटली. हो फायदो केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच निवृत्ती वेतन धारकांक डीआरच्या रुपांत मेळटले. ह्या निर्णयाक लागून लाखांनी कर्मचारी आनी पेन्शन धारकांची येणावळ वाडटली आनी वाडट्या म्हारगायेच्या मुखार हो निर्णय थाकाय दितलो. कुसमाण केपें वाठारांत एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. कुलूप लायिल्ल्या घरांत आवय आनी चलयेची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडिल्ल्यान वाठारांत बोवाळ जालो. तांची नांवां अलका शिरवयकर वर्सा 70 आनी तिची धूव अनार शिरवयकर वर्सा 42 अशी आसात. केपें पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण मंगळारा 14 एप्रिलाक निमाणे दोगांक शेजाऱ्यांनी घरगुती सामान घेवन केपें बाजारांतल्यान परततना पळयल्ली खंय. ते उपरांत आवय अलका आनी धूव अनार 3 दीस घरा भायर तांकां दिसूंक नाशिल्ले. हाका लागून शेजाऱ्यांक दुबाव आयलो. ही गजाल ताणें आदली नगरसेवक तेरेजा त्रावाजो हांकां सांगिल्ले. त्रावाजोन रोखडेच केपें पुलिसांक ही म्हायती दिली. शेजाऱ्यांच्या शिटूकसाणेक लागून ही घडणूक उजवाडाक आयल्या. 3 दीस घरा भायर हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान शेजाऱ्यांनी दुबाव उक्तायलो. वेळार म्हायती मेळिल्ल्यान ही घडणूक उजवाडाक आयली. आवय धुवेचो असो दुर्दैवी शेवट जाल्ल्याची खबर आयकून वाठारांतल्या लोकांनी दुख्ख उक्तायला. शांत आनी सादे जिवीत जगपी ह्या कुटुंबाचो शेवट जाल्ल्यान जायत्या जाणांक धक्को बसला. थळावो नगरसेवक आनी लोकां सयत पुलीस घडणुकेच्या थळार पावले. घराची दारां बंद आशिल्ल्यान जनेला वयल्यान तपासणी केली. त्या वेळार अलका शिरवयकर जमनीर पडिल्ली दिसली. घरांतल्यान येवपी बुरश्या वासाक लागून घरांत भितर सरतना पुलिसांक अनार शिरवयकाराची कूड मेळ्ळी. आवय आनी धूव दोगूय ह्या घरांत रावताली. अलकाचो पूत पोरवरी रावता आनी पुलिसांनी ताचे कडेन संपर्क साधून ताका केपें आपयलो अशी म्हायती मेळ्ळा. घडणुकेच्या थळार पंचनामो केल्या उपरांत दोनूय कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या. मरणाचे खरे कारण अजून स्पष्ट जावंक ना आनी केपें पुलिसांनी फुडली चौकशी सुरू केल्या. हे घडणुकेक लागून पुराय वाठारांत दुख्खाचे लार पातळ्ळा.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पळसकट्टा मोलेचे पार्सेकर फूड्स कंपनी आड थळाव्यांच्या चालू आशिल्ल्या आंदोलनाक शेनवारा 16 दीस पुराय जाले उपरांत लेगीत आंदोलनाची सरकार कसलीच दखल घेना असो आरोप थळाव्यांनी केला. थळाव्यांनी आता येवपी वेंचणुकेत मतदान करपा संबंधी गंभीर भूमिका घेवपाची शिटकावणी दिल्या. गावातले सुमार 300 मतदार कोणाक आनी कित्याक मतदान करचे हाचेर परतून विचार करतले अशें तांणी स्पश्ट केला. इलेक्शन टायमार तितली सोदपाक कोणूय येतले न्ही तेन्नाच कशी मेळटली. आतां तेंची कितें तरी तुमी एक्शन घेयत ना जाल्यार आनी कोण घेतलो. आतां आनी आमच्यान कांय सांगू बी नजो आनी कांय नजो तेन्ना तुमी कितें तें पळय. अरे 8 दीस झाले 16 दीस झाले पळसा काट्यार बायलो बसता आमी बसता आमची अशें किंमत ना जाल्यार आतां तांकां उबेदार करून घेवपाचें ना. आमचे कोणूच सरकार वासपूस घेयना कोणूच पळयना. ताण भुकेचे ताणेचे रात दीस आमी हांगा रावता तेन्ना आतां आनी आमचें इलेक्शन म्हणून आमकां येवन सांगपाचें ना कोणी. आमचो 100 लोक आसा आमी 100 आमचो 200 जवळ जवळ 300 वोटींग आहा आमची. 300 वोटींगेतले एक कोणाक वोटींग घालपाचो ना आनी जाग्यार सुद्दां तांकां घेवपाचें ना. आमची वासपूस कांयच करिना जाल्यार तांकां आनी आमचें कितें आहा कांयच ना. आमी आतां मरपाचेच म्हूण आमकां कितें तरी निर्णय जर सोमारा पर्यंत दिलो तर सालवा नाही तर सोमार पर्यंत जर निर्णय कोण दिना जाल्यार हांगा उबे कोणाक करून घेवपाचें ना. आमी आतां जवळ जवळ 3 पिढ्यो आमगेल्यो जाल्यो. 3 पिढ्यो जावन आतां दुसरी पिढी जाली तरी आमचे कोण वासपूस घेयना. आमी मत्त फूल बीजे वांगडा आहा तेन्ना आमकां BJP सुद्दां आमकां तेजे हे करून घेयना म्हणटना बरोबर आतां आनी कोणाक अधिकारूय ना आनी हक्कूय ना आमकां विचारपाक. आमचे सरकार सामके डोळे बंद करून बसला ते कितले पर्यंत बसता पळया. आमकां सांग बसल्या 16 दीस जाले आमची कोण चवकशी करिना काय कितें आवाज करिना काय ना. आमी करपाचें कितें आतां इतले दीस बसून. जर आमकां जर कोणी आज जालो शेनवार फाल्यां जालो आयतार सोमार येयलो जर आमची कोण चवकशी करिना आनी आमकां जर पळयना जाल्यार आमी आनी फुडले फावटी आनी इलेक्शना कडेन आनी पळोवपाचें ना हांगाच रावपाचें न्हू. आनी आमकां कोण विचारपाचो बी ना इलेक्शना टायमार. आमच्यो पळय हांगासर बायलो आमचे भुरगे दादले बसला तांकां आनी आमी फुडें आतां आनी इलेक्शनाक आमी वचपाचीं ना. आमकां इलेक्शन आनी कसलें आसतलें. आमकां कोण पळोवपा ना जाल्यार आनी इलेक्शनाक आमकां कोण पळयतलो आनी आमी इलेक्शन कोणाक कितें करतलीं. मोलेच्या स्कॅनर चेक पॉइंटाचेर काम करपी 18 कामगारांक फाटल्या 4 म्हयन्यां सावन पगार आनी नेमणूक पत्रां मेळूंक नाशिल्ल्यान तणावाचें वातावरण निर्माण जालें. ह्या प्रकरणात कामगार पंचायत मंडळा कडेन धांवले. पंचायत मंडळान रोखडीच कंत्राटदारा कडेन बसका घेवन चर्चा केली. हे चर्चे वेळार कंत्राटदारान फुडल्या सप्तका भितर उरिल्ल्या कामगारांक पगार आनी नेमणूक पत्रां दिवपाचें उतर दिलां. आतां दिल्लें उतर प्रत्यक्षात केन्ना चालीक लागतलें हाची सगळेच कामगार वाट पळयता. तुम्ही कितें सांगला पळय हो चिरो उखल किंवा बाटली उखल तेंच्यान तें सुद्दां उखलल्या सगळें काम केल्लें आसा. पूण आमकां इतलेंच जाय की एज अ लोकल हे भुरग्यांक कोणाक हात लावपाचो ना. म्हळ्यार हात लावपाचो ना मिन्स कोणाक भुरग्यांक तुमी काडपाचें ना सद्याक. तुमचो जितलो कॉन्ट्रॅक्ट जितले दीस गेट आसा तितले दीस ही सिस्टम चलतली तितले दीस हे भुरगे हांगा कामाक जाय. कित्याक ह्या भुरग्यांनी तूं म्हाका हांगाच न्हू ह्या भुरग्यांनी हांगाच काम करूं ना. पत्रा देवी कोणी गेटी बसयल्या ह्याच भुरग्यांनी वचोन बसयल्या. खंडलाय बी ह्याच भुरग्यांनी सगळी पायपां ओडल्या सगळी हे शेडी कितें घालपाचें आतां ह्याच भुरग्यांनी घातल्या. पत्रा देवी धरून काणकोण धरून केरी धरून सगळे हेच भुरगे गेल्ले आसा. 4-5 भुरगे वयताले हांगच्यान आनी सर येताले व्हरपाक ना म्हणून सरान ऑन कॅमेरा सांगून सरान. आता तेणी कित्याक ताका कोंकणी कळना जाल्यार कित्याक जाय तर हे भायले सुहास बाब आता तेणी एश्युरन्स दिला न्हू. कितें म्हणून दिलें तुमकां एश्युरन्स आतां त्या भुरग्यांक सरान दिला न्हू तुमचे कडेन कितें म्हणून सांगला की अपॉइंटमेंट लेटर विदीन वीक दिता म्हणून. सारकें मरे अपॉइंटमेंट लेटर विदीन वीक दिता म्हणून सांगला आनी ते दिवपाक जाय. कित्याक हेज्या पयलीं बी पेमेंटा खातीर विदीन वीक 7 दिसांनी 8 दिसांनी पेमेंट करता. हो पेमेंट अजून पर्यंत तेंचो जावना. कमीत कमी 4-5 म्हयन्याचो पेमेंट उरलेलो आसा भुरग्यांचो. म्हळ्यार एकट्याच्या भुरग्यांचो कमीत कमी 60-60 हजार उरलेले आसा. आनी कितें आसा ते कायदेशीर गोश्टी करच्यो. अपॉइंटमेंट लेटर त्या भुरग्यांक मेळचे बेगीनच्या बेगीन इतलेच तेंचो इशू आसा.
आता तुमचं पेमेंट उरलेलं असं हय पेमेंट उरलेलो आसा भुरग्यांचो उरलेलो आसा थोड्या हाय बट ऑल द थिंग्स केन्ना क्लियर क्लियर करतले ईश्वर केला की 7 दिसा 7 दिसां भितर करता म्हणून सांगला सपोज तेजे 7 दिसांनी परत एकदा आमी हांगा विजीट करले आनी तेन्ना मागीर डिसिजन घेवपाचें तेन्ना आमी डिसिजन घेतले सो तेणी आमकां सगळे पंच बॉडी हुजीर सांगला आनी त्या भुरग्यां हुजीर सांगला की तो अपॉइंटमेंट लेटर आतां 7 दिसा विदीन वीक दितले आनी तशेंच तुजो जो फाटलो पेमेंट उरला तो कंटिन्यू 7 दिसा भितर क्लियर करतलो आनी फुडलो जो पेमेंट जातलो तो टायम टू टायम तुजो जातलो अशें म्हणून तेंच्यानी एश्युरन्स दिला कितें जालें स्कॅनर हाजे हांगा there was nothing scam in this. What was the things we were trying to आता आमी चिंतलेले मातशे भुरगे कमी करून जर चलता जाल्यार पळोवपाक केल्ले आमी पूण जायना ते भुरगे सगळे आमच्या फुड्यान येयले तांकां सगळ्यांक कामाक जाय आनी कामाक रावंक म्हणून तेंच्यांनी हें केलां तेंच्यांनी आतां भुरग्यांक सांगलां म्हाका तांकां अपॉइंटमेंट लेटर जाय ते आमी हांव आनी सरान आतां तांकां सांगलां आश्वासन सुद्दां दिल्या विदीन अ वीक आमी तांकां अपॉइंटमेंट लेटर इशू करता आनी तेंचे एक पेमेंटाच्या बाबतीन जर आहा तांकां आमी एन्श्युअर एक केल्लो की एवरी मंथ बिफोर ऑन ऑर बिफोर 7th वी आर गोइंग टू डू द पेमेंट्स इतले तेंचे आसले मागणी आनी आमी ते स्विकार सुद्दां केला आनी तांकां हें करता कामावयल्यान काडपाक ना आतां कोणाक पूण आतां अपॉइंटमेंट लेटर तुमी 7 दीस भितर वीक वी आर गोइंग टू गिव देम इशू द अपॉइंटमेंट लेटर टू आनी तेंचो पेमेंट जो उरलेलो पेमेंट्स विल बी ऑन ऑर बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ ओके जो कॉन्ट्रॅक्ट जालो तो खंयचे हेजेर कंपनीचेर जालो मिस्टर टेक टेक्नॉलॉजी प्रायवेट लिमिटेड मिस्टर टेक टेक्नॉलॉजी नमस्कार आमी मोले आसा जे जाग्यार हांगा गाडी स्कॅन करपाचो टोल नाका आसा त्या जाग्यार आसा जे जाग्यार हांगा 18 भुरगे हे टोल नाक्याचेर काम करता तेंचे भितर कांय तरी इशू जालो आनी तांकां आमी वळखना म्हणपालो जो कोण वरिश्ट आसा तो पूण अशें येलें की जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा यादव तेणी येवन हांगा तो समजुता काडलो आनी तेंचे फाटले एक 2-3 म्हयन्याचो कितें पेमेंट उरला 4 म्हयन्याचो कितें तरी तो तेणी पगार दिता म्हणून सांगला आनी 7 दीस भितर तांकां अपॉइंटमेंट दिता म्हणून सांगलेलें आसा आतां सद्या मोली पंचायत मंडळ जी आसा तेणी हांगा फुडाकार घेवन जो इशू हांगा जो आसा तो मिटिल्लो आसा आनी हे भुरगे 18 भुरगे जे लोकल आसा ते 18 भुरगे हांगा कामाक सद्याक चडलेले आसा हेजे भितर तेंचे भितर कितें तरी गैरसमज जालो आनी तेंच्यांनी आयच्यान कामार चडपाचें ना म्हणून ठरिल्लें रावताले पूण जेन्ना यादव कॉन्ट्रॅक्टर आयलो आनी तेणी आनी पंचायत मंडळांचे भितर बैठक जाली आनी हो हांगा प्रश्न सुटावो जाल्लो आसा तांकां आतां 7 दीस भितर तांकां अपॉइंटमेंट लेटर दितले आनी तेंचो जो पगार उरलेलो तोय दितलो म्हणून तेणी सांगलेलें आसा दुसरी म्हळ्यार हाज्यान पयलीं 1-2 जाणांक काडलेले आसा तो तेणी सांगलें की ताका घे म्हळ्यार हांगा सद्याक कामगार चड जाल्ले आसा आनी ताका लागून आमी घेवंक शकना अशें तेणी कॉन्ट्रॅक्टर यादवान सांगलेलें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ गिरेकर टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.
पळय वेवकाल आज 17 एप्रील आनी 17 एप्रील हो दीस गोंयच्या खातीर आनीक गोंयच्या संस्कृती खातीर म्हत्वाचो दीस. कारण 134 वर्सां पयलीं म्हळ्यार 17 एप्रील 1892 ह्या दिसा पयलो कोंकणी तियात्र लुकासिन रिबेरो हाणें मुंबयच्या आल्फ्रेड थिएटराक हाडलो आनी तो आशिल्लो इटालियन भुरगो हो तियात्र. त्या खातीर आयचो दीस हो सगळे आमचे गोंय जावं किंवा बाकी सगळे जे कोंकणी लोक आसात तो तियात्र दीस म्हणून म्हणटात. आनी ह्या खातीर आमी चर्चा करपा खातीर म्हणजे 134 वर्सां पयलीं जे तियात्राचें मुळावण घडलें तो तियात्र आज खंय पावला आनी तो फुडें वतलो जाल्यार ताका आनीक कितें करपाक जाय ह्या चर्चा करपाक पयल्यार ते आमी गोंय तियात्र अकादेमीचे अध्यक्ष एंथनी बार्बो जांकां एंथनी येवकार तुका आनी सगळ्याक व्हडलें म्हणटा ते आमचे एक म्हालगडे तियात्रीस सी डिसिल्वा बाब तांकांय आपयल्यात. हालींच डिसिल्वा बाबान आपली पिरायेची 90 वर्सां पुराय केल्यात आनीक तांची इतलो एक्सपिरियन्स आशिल्लो म्हाका दिसता सद्याक एकलोय तियात्रीस नासतलो. येवकार तुका. हय एंथनी तूं ह्या दिसाचे पयलीं ओपनिंग रिमार्क स्टार्ट करता तेन्ना आमी भासाभास सुरू करूया. आयज आमकां कोंकणी तियात्रिस्टांक तियात्र डायरेक्टरांक तियात्र ऑर्गनायझरांक स्टेज सेटींग तियात्राचे म्युझिशियन तियात्राचे लायट्समॅन तियात्राचे आनी तियात्र पळयना जे तियात्र पळोवपी तियात्र लावर आमकां हांव तियात्र डेयाची अनुनीत परबी दिता. 134 वर्सां पयलीं आमच्या लुकासिन रिबेरो बाबान पयलोच तियात्र इटालियन भुरगो बॉम्बे शारांत सादर केल्लो आनी तोच दीस धरून आमी तियात्र डे मनयतात. हाची हांव सगळ्या डायरेक्टरांक आनी सगळ्या तियात्रिस्टांक अनुनीत परबी दिता. एक म्हणटा ते 1892 हो आमचो तियात्राचो पयलो खेळ आमचो लुकासिन बाबान घालो आनी तो जालो कसो की तो पयलीं इटालियन भुरगो इटालियन ऑपेरा हातूंत भितर तो काम करतालो. तो तितून काम करतालो आनी तेची कॉपी हाडून ते इटालियन भुरगो म्हणून बॉम्बे शारांत दाखयलो. ताचे फाटल्यान आमगेर फाटल्यान तो वाव फुडें व्हरोन आमचे पांय तियात्र खूब वाव केलो. सो म्हाका एक जाय आतां आमी 2026 आहा तुवें तुगेले पिरायेची 90 वर्सां पुराय तूं खंयच्या वर्सा पालकाचे आयलो? हांव 15 वर्सांचो आसतना वायल्ड आर्टिस्ट म्हणून तुका नाही म्हणल्यार एक 85 इयर्साचो एक्सपिरियन्स आहा. 76 वर्साचो एक्सपिरियन्स आहा. सो म्हाका एक सांग तूं करता तेन्ना तियात्र आतां तियात्र तुका कितें दिसता खंय तेन्ना तियात्र खंय आसलो आतां तियात्र तेन्ना तियात्र कसो आसलो? तेन्ना तियात्र पयलोच न्हू मोगान चलतालो तियात्र. पांय तियात्रिस्टांक खूब वाव केलो आनी ताका लागून ताका पांय तियात्रिस्ट म्हणून सगळ्यांनी मत घालून ताका पांय तियात्रिस्ट केलो. लुकासिन तेणें रोंबी रोयली ती हें वाडून पांय तियात्रिस्ट ओली केली. तूं करता हांव त्या 15 वर्सांचो चार्ड आर्टिस्ट म्हणून येयलो. फेलिक्स कार्दोज फेलिक्स बाब म्हजो गांव भाव तो तेजे तियात्रांत हांव पयलो चार्ड आर्टिस्ट म्हणून येयलो. बोयर आनी ते सगळे आहले. ते उपरांत हांव प्रोफेशनल पयलो इगोजेचे वायलीन शिकलो सगळे इगोजेचे सगळे काम जाणा. मेस्त्री न्हू शिकपी शिकतालो वायलीन शिकतालो. उपरांत हांव प्रोफेशनल आयलो. आनी म्हजो गुरू म्हणटा तो म्हजो कुंपार आमचो सुब्रोडियन म्हणून आहलो तो म्हगेलो कुंपार त्या बोर्डच्यान हांव जायते शिकला. तो म्हगेलो उपरांत आमी तियात्रा वचपाक भायर सरताले सांजचे 3 वरांचेर. कोलयेसून 3 वरांचो मोरगांवसून सायकल बीन येताले दवरताले कारेरी येताली व्हरपाक. कारेरीन कुट्टाळे वयताले. कुट्टाळेसून ओळ्यान गेले. कुट्टाळेसून मागीर हिंगे आमगे पडले नाही आक्षी तितून गेले मागीर पणजी गेले सारखे बेगीन पावचे आयल्यान आतां बरी आसता थिंगसान आमी ओळ्यान
बेती वयताले बेती अजून झाडां आहा हय ते बसून आमी ते एकलो कावळो येवन बसताची बस एकलो ते बॅग घेवन त्या थंयसून तीन बसतालो ओके आनी थिंगा कारीर येताली ते सायडीची ओके ती येताली ती आमकां सगळें घेवन गेले मागीर पावले शिवली आनी खंय थिंग व्हडे आसताले ते पयस केले त्यो वटेन मागीर आरामोल ते सायडीन गेले राती 12 सुमार 12 तियात्र कमेस करताले ओके कमेस केलो तियात्र 5 काबार जालो येता आसतना व्हडे आसताले